ऑल इंडिया GSB चेस टुर्नामेंटाचे अखेरीचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशनाच्या आमी सेरेमनीक येवन पावलीची. आमगेलो आयच्या कार्यक्रमाच्या मुख्य संयोजन अशा डॉक्टर प्रताप कामत यांच्यासाठी तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. तशीच प्रीती कामत यांच्यासाठी तांकां ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. तशी सदाशिव शेणे आसा तांकां ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. तशीच मंगलपाडी नरेश शेणे आसाची तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. तशीच आमगेलो प्रवीण कामत आसाची तांकां मोगान स्वागत करता. तांकां फूल दिवन स्वागत करता म्हणून हांव आमगेल्या सिद्धार्थ प्रभू हांकां निमगून घेता आसा. तांणी मुखार येवन डॉक्टर प्रताप कामत हांकां फूल दिवन आमगेले तर्फेन कार्यक्रमाक स्वागत करता म्हणून निमगून घेता आसा. आबरण टाइमलेस ज्युवेलरी आमकां एक व्हड रितीरी सपोर्ट केला. ह्या कार्यक्रम इतली चंडायर जावका म्हूण जाल्यार ताजे मक्षाचे आबरण टाइमलेस ज्युवेलरी. तशीच प्रीती कामत हांकां सिद्धार्थांनी फूल दिवन स्वागत करता म्हणून हांव निमगून घेता आसा. तशीच आमगेलो सदाशिव शेणे आसाची कर्नाटक राज्य माध्यम अकादमीचे निकटपूर्व अध्यक्ष तांकां सिद्धार्थांनी फूल दिवन स्वागत करता. तशीच मंगलपाडी नरेश शेणे हांकां अनुज आनी फूल दिवन स्वागत करता म्हणून निमगून घेता आसा. तशीच प्रवीण कामत हांकां अनुज आनी फूल दिवन ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. एक कार्यक्रम चंद्रितीरी जावका म्हूण जाल्यार त्या कार्यक्रमाक एक व्हड आधार जावका, एक व्हड सपोर्ट जावका ते आमकां दिला तांणी आबरण टाइमलेस ज्युवेलरी. ताज्या प्रताप अण्णा तांगेले व्यार मात्र बंगर न्ही मन हे बंगर. कसले म्हळ्यार आमी खंयचे एक कार्यक्रम बेंगलुरान तूं करता म्हूण जाताना भायर सरतना सुरवे आमी कुडगास येवचे आबरण टाइमलेस ज्युवेलरी. कसले म्हळ्यार तांगेले सपोर्ट त्या रितीर आसता. तुमी चंद्रितीर कराची कशी जाकलारी कराची आमी ताका सपोर्ट आसा म्हण तांणी आमी केन्नाय सांगेलें उत्तर आसता. तशें धैर्यान आमी तांगे लागीं निमगिताना सपोर्ट आदार स्पॉन्सर तांणी व्हड मनार दिला. तांकां थँक्यू प्रताप अण्णा तुमकां ह्या कार्यक्रमाक आमकां तुमी आयिल्ल्याक प्रेज दिवच्याक. तशीच आमकां आनीक एक कशें खूश म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमान तूं 120 जन भाग घेतला रे. तांतू 16 म्हळ्यार 16 जन नॅशनल फिडे रेटींग तांणी पार्टिसिपेट केला. तसले जन तांणी येवन आमगेले ऑल इंडिया GSB टुर्नामेंटान आयलीचे आमकां व्हड खूश येता. सान विशय न्ही तांणी नॅशनल लेवलान तूं तांकां रेटींग दिला फिडे रेटींग फिडे प्लेयर म्हणून. तसले जन आयलीची आनी 26 जन नॅशनल लेवलान तूं खेळलो विंगडिंग टुर्नामेंटा खेळलो. आज हे आमगेले ऑल इंडिया GSB टुर्नामेंटान तूं भाग घेता तांकां मस्त थँक्स म्हणटा. विंगडिंगड तांणी बरी आमगेले कर्नाटक मात्र न्ही केरळा तशी महाराष्ट्र तशीच गोवा विंगडिंगड राज्या लागून आज येवन बेंगलोरा येवन सकाळी खेळलो. आज रात्री तांणी आपातांगेले गांव वता आसाची तांकां एक दिवस हांगा आमगेलो तांणी घेतिल्लो आसा. इतलो टुर्नामेंट यशस्वी जाल्यार तांगेले एक भागीदारीक मस्त इम्पॉर्टंट थँक्यू तांकां. तशीच प्रायन तुवें आमी पळोवका 6 वर्साचे चेडूआ लागून दवरलो. दोग जाण तांकां 6 वर्सां लागला मात्र समर्थ आर पै म्हणून आनीकलो विघ्नेश भंडारी म्हणून. दोग जाणांक 6 वर्सां एकल्याक 6 वर्सां एकल्याक जाणा 3 दिवस गॅप ताका की ना. दोग जाण येवन खेळून उमेद दाखयतना आमकां त्या मस्त खूश जाता. तांगे आनंद म्हाका तांणी घेवन आयिल्ली तांकां आनी हे आसले एक ऑल इंडिया लेवलान तांकां खेळयशिला तांकां मस्त थँक्स. तशीच 67 इयर्साचे एक मलगड मनुष्य आमगेर खेळ्ळीची अशोक म्हणून पी अशोक तांकां मस्त थँक्स म्हणटा. ह्या रितीन एक उमेदी दाखयला तसले तांकां मस्त थँक्स. तशीच आतां कार्यक्रमाचे मुखारचे भाग जावन हांव प्रताप अण्णाक एक 2 उत्तरां उलोवंक आमकां आमगेले चेडूआंक आमगेले मलगडांक कार्यक्रमाक आयला तांणी तांकां भाग घेतिल्लो तांकां एक सपोर्ट जावन तुमी एक लायक उत्तर 2 वेल विश दिवका म्हणून. 6 years दोकून 67 very happy to know very again a warm welcome to all of you. Atta this is getting over but very happy to see this and I assure we will continue to support all events for the promotion of people of our community. Thank you very much. Namaskar. Thank you प्रताप अण्णा. तशेंच आमगेलो कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशनान किंग्स चेस अकादमी ताजे भागीदारी आमी कार्यक्रम केल्लो आसा. प्रवीण कामत तांणी येवन एक 2 उत्तर किंग चेस अकादमी ताजे तर्फेन एक उलोवका म्हणून आनी कशें हे कार्यक्रम जाल्ले आनी तांणी कशी हांगा येवन ह्या कार्यक्रम इतले व्हड रितीन जावंक जाल्यार तांगेले टीम आसा त्या कशी केल्ली कामां म्हणून एक सांगता म्हणून. पुरो जनाक नमस्कार जनो.
एक टुर्नामेंट सतत जावन आमकां 17 टुर्नामेंट म्हणत आमी 17 टुर्नामेंट कंटिन्यू कोडियालार करता आसाचे आमी लास्ट KCA 4th आमगेले जालें लास्ट मंथा रे लायक सक्सेस जावन आशिल्लें तशीच नरेश अण्णान कोडियाल स्पोर्ट्स तांगेले एक जॉयंट जावन आमगेले किंग्स आउट हें फर्स्ट इवेंट म्हणटा इतले लायक इवेंट सुपर ऑर्गनायज म्हाका भारी खुशी जाल्या आमगेले इतले टुर्नामेंट जाता आसा आमी पुरो आसात आमगेले 300 वयर पुरयता मात्र आमगेले कम्युनिटीचे आमगेले समाजात आमगेले जन येवन खेळलो इतले लायक सक्सेस 17 जन 17 जन न्ही तीन पुरो लायक प्लेयर्स आनी प्रेझेंट केला ह्या टुर्नामेंटाक खुशी जालें भारी सत्य आमी आनी एक टुर्नामेंट करता तुमी आतां रिसेंट जावन ह्योच म्हयन्यार आमगेले आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल टुर्नामेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल टुर्नामेंट आसा आनी आमगेले विशय म्हणजे आमगेली एक टीम हांव एकल्यान करची न्ही आमगेले एक फॅमिली तशी आमगेले खंयचे जाल्यार म्हगेले फ्रेंड्स प्लस पुरो क्वॉलिफाय नॅशनल लेवल क्वॉलिफाय सर्टिफायड आमगेले टीम ते पुरो जना लायसन्स घेतिले प्लस आमगेले प्लेयर्स हांव हे प्लेयर्स हांव एक कोच म्हगेले एक ह्या टुर्नामेंटार एक 10-15 जन म्हगेले चेडूं खेळटा आसाची सतत जावन म्हगेले एक इतली तनक आमगेल्या किंग्सा चुकून एक 1000 वयर चेडूं आमी कोचिंग केला कळ्ळें एक खुशी विशय म्हणत आतां कोडियल स्पोर्ट्स आवट तांगेलो फर्स्ट टायम मर्जी जावन आमी एक टुर्नामेंट करता अशें लायक टुर्नामेंट असंही टुर्नामेंट मुखारचे जो म्हणून एक नरेश आमगेले सायडातून रिक्वेस्ट किंग्सा चुकून थँक्स ह्या 2 उत्तर उलयलें ते कार्यक्रम इतले लायक जावप जाल्यार एक सगळ्या टीम तांकां काम केलां म्हळ्यार ऑफिशियल्स तांकां एक मोमेंट दिवन आमगेले प्रतापणान तांकां एक वेल विश म्हळ्यार एक गूड विश दिवका म्हणजे म्हणून घेता तांगेलें नांव सांगता तांणी मुखार येवन प्रतापणान तांचो प्रायज घेवका इनाम घेवका प्रशांत जे नायक विनील जोयल मुखार येवका तशी शुभोदय कुमार तशीच नेक्स्ट डेन्झिल कुटिना तशी लुईस कुंपळा तशी अनूप राव तशी प्रवीण कामत हांणी मुखार येवन घेवका म्हणून निमगून घेता तांगेले सगळे टीम प्रवीण तुमी मुखार येवका ह्या किंग्स चेस अकाडमी तांणी एक वेल मॅनर्ड जावन वेल डिसिप्लिन्ड वेल सिस्टमॅटीक जावन हे कार्यक्रम हे सक्सेस केला थँक्यू आतां मुखारचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन दिवच्याक हांव तांगेले टिमा लागून शुभोदय तांकां आपयता म्हळ्यार एनावन्स करूंक विनर्स म्हळ्यार मस्त कॅटेगरी आसा 6 वर्स लागून 15 वर्स त्या कॅटेगरीच पूर्ण विनर्स जालें नांव सांगता आनी तांणी मुखार येवन आमगेल्या सोयऱ्या हातान प्रायज घेवका म्हणून हांव निमगून घेता शुभोदय मुखार येवका प्रिती मॅडम एक 2 उत्तर तई पयसून वची तुमी आमगेलो इतलो व्हड भाग घेतलो आसा सतत म्हणा तूं सकाळी उलयला आतां एक पण उरलो तुका कशें जालें म्हळ्यार कार्यक्रम सकाळी पळयतरी आतां घेतरी सगळ्यांक नमस्कार हांव सकाळी उलयला वापस उलयला रिपीट जाता सकाळी इतलें सांगिल्लें हांव कामत मम वर्ल्ड कप क्रिकेट चलता आसा संडे सिरियल सिनेमा विकेंड हॉलिडेज पुरो त्या पुरो सवण इतले जन एक चेस आयले म्हळ्यार इट इज रियली आमकां बारी खूश जालें म्हणून दॅट इज माय बॉटम लायन सांगलें अशें आतां कसं सांगू ॲड करता म्हळ्यार एक्चुअली हांव प्रताप मम्माल भाशण आयकुच्याक राखिल्लो ही इज वेरी गुड ऑरेटर वेरी मोटिवेटर एक्चुअली जसं की हाजी वग्गी सम अप केला मे बी आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आई रिक्वेस्ट यू टू मोटिवेट अवर कम्युनिटी पीपल प्लीज पूण हांव तुमगेलो पर जावन रिक्वेस्ट करता इज अ वेरी गुड ऑरेटर तुमी उलोवका आमगेल्या समाजा आमी हाजे स्वाम्यान हें एक आयडी दिलेले त्या स्वाम्याला एक कॉन्सेप्टाक आमगेल्या समाजा चरके पुरा स्पंदन केला ताका समाजावन नरेश इज ए फॅन्टास्टीक ऑर्गनायझर तांकां डावटा ना कसलें पूण हें सक्सेस जालें म्हळ्यार इट इज बिकॉज ऑफ नरेश म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी जस्ट एक 2-3 months बॅक अनंतनागाक आमगेल्या कम्युनिटीच्या अनंतनाग तांणी 75 years कंप्लीट केल्या 50 years फिल्म इंडस्ट्री म्हणून तांकां जस्ट एक कन्ना गेलेले एक फॅन्टास्टीक फंक्शन केलें अनंतनाग केन्नाय लायफांत विसर जायना तितला एक कोड्यालान फंक्शन केला म्हणजे क्रेडिट्स गोज टू नरेश सो एक कडेन नरेश आनी एक चॅरिटीन तो केन्नाय एक हॉड हँड प्रतापण्णा केन्नाय दोग जाण कॉम्बिनेशन आसा पळय
it will definitely make more beautiful in coming days. तुमकां सगळ्या पर्यंत तांकां दोग जाणांक थँक्स सांगून स्वाम्याला आशीर्वाद आमकां तुमकां सगळ्याक कार्यक्रम आमी आसता म्हूण सांगून हांवें गेल्या 2 उतरां. अनेक या कार्यक्रमांत भाग घेतिला ಕೆಲವು ಜನ मस्त ಖುಷಿಯರ್ आमगे लागी म्हाका शिवलेलं आसा बाईट्स घेताना आमी कार्यक्रम विचारू तांणी आतां मुखार येवन उलोवका म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता राधेश श्याम तांणी मुखार येवन ह्या चेस टुर्नामेंटान तांणी भाग घेतिल्लो एक अनुभव मागीर कशें जाल्ला मागीर तांणी आनी तूं येवका जाल्यार तांकां मोटिवेशन आशिल्लें पर सांगताची राधेश श्यामात बेंगलोरा लागून. थँक यू मॅम. एक्चुली सर टोर्नामेंट्स हांवें वता आशिल्लो म्हगेलें पूत हांगास ताका वरची उमेद येरी हांवें टोर्नामेंट्स येवच्या सूर केल्लें बट हांगा आज जाल्यार टोर्नामेंटान तूं दी अरेंजमेंट्स वेर परफेक्ट खाण जेवण दनपारचें सकट लायक जालेलें प्लस एवरीथींग वॉज डन ऑन टायम सो मस्त खुशी जाल्लें. आनेक असो खुशी विशय म्हळ्यार व्हड जनांनी मस्त इंट्रस्ट घेवन भाग घेतला हांगा इन द सिनियर्स ग्रूप देर वर अबाउट 65 आउट ऑफ 100 जन की सिनियर्स ग्रूप आसा सो दॅट इज रियली एनकरेजिंग. अशीच कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन किंग्स चेस अकाडमीन मुखार सुनी आमगेल GSB कम्युनिटीक मस्त असेल प्रोग्राम्स चेल्डूवांक प्रोत्साहित करूक दवरका म्हणून रिक्वेस्ट करता. थँक्यू. तशी कृष्ण कामत म्हणून आसाची तांणी मुखार येवन तांगेले 1-2 अनुभव कशें जाल्ले आयचे कार्यक्रम तांणी भाग घेतिल्ले खुशी मागीर ಒಟ್ಟು सगळ्यांना नमस्कार. कृष्णा कामत म्हणून हांव एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनी चलयता. हांव कशें म्हळ्यार चेस्सांनी म्हाका कशी संबंध म्हळ्यार आमगेल्या घरा कोणा आयल्यार ಸ್ವಲ್ಪ फुरसत आसले चेस खेळटा तांगेलो ಒಟ್ಟು चडावत पक्ष हांव गेलो वता तशी तितलेच संबंध. लास्ट वारा काशी मठांतू टुर्नामेंट आशिल्लें थंय पार्टिसिपेट केलें फस्ट टायम पार्टिसिपेट केलेलें थंय वरे गोतना आनी टायमार सकट आमी टीव्हीर पळयलां ते इंटरनॅशनल प्लेयर्सान खेळटना त्या काय फूल पळयत ना जाल्यार ताणें अशी वाच वती सकट हें सकट भरती सामकी खेळटा ती आमगेले दुसरे लेवल सकट म्हणून न्ही ताणें भरती लायक खेळटात त्या दुसरो विशय जाल्यार कसोनी एक्सपोजर ना आशिल्लें. लास्ट विकान काशी मठांत एक पटी केल्लें आनी आज हे 2 टुर्नामेंट अटेंड करता रे भरती म्हळ्यार भरती कशी जाली म्हळ्यार खेळचें येता जाल्यार आज वरें हांव कांय बारी लायक म्हळ्यार सुमार सकट विन जायनी जाल्यार हांगा आयिल्ले एनवायरमेंट आनी FID रेटींग खंय ते सकट आमकां गोतू नाशिल्लें कसाने म्हणून घेवन आनी चेडूं वाले उलयतना चेडूं वाले खेळटाना तांचे सकट फूल टॅक्निकल वर्ड्स तांणी यूज करचे ते सकट पळयल्यार भरती खुशी जाता. हें टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलेले सगळ्यांक हृत्पूर्वक जावन हांव थँक्स सांगता. आनी म्हाकशी आतां हांव उलोवचें येता म्हळ्यार कुडले केलो जणांनी सांगलां आनी इतले टुर्नामेंट करचे सांगा येते न्हू राधे श्यामान उलयतना सांगलें चेडूवांक करका म्हणून घेनो ना मिगेल म्हणके एजड पर्सन वरे आमी उमेदवार आसा ती तुमी करा ती आमी येता ती भरती लायक. थँक्यू सो मच. ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತೂ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ IIT ತಿರುಪತಿ ಸೊ ಹಂಗ ऑर्गनायझेशन पप्पान म्हाका सांगिल्लें हे टुर्नामेंट ट्राय कर म्हणून सो आयले भितर म्हाका मस्त खुशी जालें. एम्बियन्स भारी लायक आशिल्लें आनी फूड टू वेरी स्मूथली अरेंज्ड फॉर एवरी वन आनी ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स आनी असले टुर्नामेंट्स मुखार बी जावो आनी आय विल डेफिनेटली हॅपी टू पार्टिसिपेट म्हणून रिक्वेस्ट करत. Once again, I want to thank all the organizers. Thank you. आणि डायरेक्ट आमी प्राइज डिस्ट्रिब्युशन वचपाची शोभ्य तांणी मुखार येवका किंग्स चेस अकाडमी तांणी विनर्सांनी नांव सांगोवका. तशीच नेक्स्ट डेन्झिल फुकिना लुईस कुंपळा तशी अनूप राव तशी प्रवीण कामत आनी मुखार येवन घेवका म्हणून म्हणटा तांगे सगळे टीम प्रवीण तुमी मुखार येवका. या किंग्स चेस अकाडमी तांणी एक वेल मॅनेज्ड वेल
डिसिप्लिन वेल सिस्टमॅटिक जावन हे कार्यक्रम करता. थँक्यू. It's a one more tournament. This is a request from King's Chess Academy. Thanks for giving us a wonderful opportunity, sir. And also I thank Karnataka State Chess Association for letting us to organize a tournament from Mangalore to Bangalore. And all the youth of GSB, Abaran, Jewelleries. Everyone, thank you. So, no more delays. Let's get into the prize distribution. So, first, under 7 boys. Samarthar Pai has bagged the 3rd place. Also, he has been awarded a youngest best player in under 7. So, I would request Pratap Kamath sir to award him the prize. Give him a big round of applause. Yes, also in the under 7 category boys, B. Vignesh Bandari has secured the 2nd place. Please give him a big round of applause. Yes, and first place goes to Abhimanyu Shanbag, under 7 boys. Please give him a big round of applause. Congratulations, Abhimanyu Shanbag. Yes. Now one more category, under 9 boys. Now I would like to request Preeti Kamath ma'am to award the prizes. 5th place goes to K. Pavan V. Bhatt. Piyush Mantri. 3rd place goes to Vihan Pai. Congratulations, Vihan. Please give him a big round of applause. If you have observed, other than other categories, under 7 and under 9, they were playing very separately and they have given more importance so that their game should be focused more and given importance equally, how we are giving to everybody else. So please give them a big round of applause for all the youngest players who are present today. So under 9 boys, 2nd place goes to Ajay Manjunath Bhatt. And first place goes to Chirag Hegde M with 4 points. Thank you, sir and madam. Now I would like to request Sadashiv sir to give away the prizes. Under 11 girls, 4th place goes to Ashwini Vinayak Rao. Ashwini Vinayak Rao. I think if she is not there, anybody from their family can collect the prize.
Okay. Third place goes to Yashavi Manjunath Shenai. Okay, sorry, Yashasvi Manjunath Shenai. Second place goes to Janvi Malya. And first place goes to Manvita Nayak with 4 points. Please give her a bigger round of applause. Congratulations, Manvita Nayak. Now, under 11 boys, 5th place goes to Sri Rampai. Fourth place goes to Adi Shanai. Adi Shanai. Please give them a bigger round of applause. Third place goes to Tanai Kamat. We see a lot of tournaments in Mangalore, but first time I am attending a All India GSB, a community tournament where I can see everybody is involving. Till the last year is clapping for the prize winner. That's a great thing. Second place goes to Bharat KV Bhatt. And first place goes to Kulai Siddhant Bandari with 6 points. He have won all the 6 rounds with the highest points. Please give him a bigger round of applause. Thank you, Sadashiv Shenai sir. Now I would like to request Naresh Shenai sir to give away the prizes. Under 13 girls, third place goes to Mahati V. Rao. Second place goes to Shraddha S. Nayak with 4 points. And first place goes to Advika Prabhu with 5 points. Under 13 boys, 5th place goes to Tanai Pai. Tanai Pai. Yes, please give them a bigger round of applause. Please cheer up. Fourth place goes to R. Aryan Prabhu. Third place goes to Raghunandan Nayak with 4 points. And second place goes to Satvik Pai with 4 points.
Yes, congratulations, Satvik. And first place goes to Anvay A. Kamath with 6 points. He has won all the 6 rounds with the 6 points, and he has bagged into the first place in under 13 boys. So special mention who are played under 7, under 9. We have given them a deserving prizes. So everybody is getting a good points and with good prizes. Thank you, Naresh sir. Now I would like to request my friend, our academy director, tournament director, Praveen Kamath to give away the prizes. Under 15 girls, third place goes to Aditi S. Kamath. Second place goes to Brahmavar Nandita Bhatt. And she has scored 4 points out of the 6 rounds. And first place goes to Ananya Bhattian with 5 points. Under 15 boys, 5th place goes to Shreyas Lakshman Pai with 4 points. Fourth place goes to Samrut Chennai. Now I would like to request Naresh sir to give away the prizes. Third place goes to Nitin Bhaskar Kamath. Second place goes to Mukundes Nayak. And first place goes to Amartya Prabhu with 5 points. Stand it, stand it. Yes, please give him a bigger round of applause. Yes, I would thank all my guests, and I would request again Pratap sir and Preeti ma'am to give away the prizes. Now the special mentions. Best female. Second place goes to Ashwini Kamath with 3 points. And first place goes to Smita M. Rao. And veteran category, one more category, interesting category. They were more enthusiastic than our younger boys today. Yes, I would like to request Uday Jadugar, 3 points, has banked the second place. Sir, I would request you to come and receive the prizes. Okay, first place goes to Venkatesh D. Pai with 4 points. Venkatesh sir being at early 20s once again. Congratulations. Yes.
Yes, and the final category, interesting category. It's an open category. Irrespective of the ages, everybody participated here. So we have top 10 prizes here. 10th place, Nitin M. Pai. Ninth place, Shashwat Prabhu. Eighth place, Srinath Shanai B. Please give them a big round of applause. Seventh place, Tejas M. Shanai. Sixth place, Shrikant Nayak K. Fifth place, Vignesh Shanai. Vignesh Shanai Mukarevka. Tashi fourth place, Karthik D. Kudwa. Third prize, Dhyan S. Nayak. Dhyan S. Nayak, third prize. And second prize, Tejas Pai T. टूर्नामेंटाचे ऑड प्राइज अभय बी बंडरकर क्लैप मोर नो पुननेगा रपूने पंत प्लीज आई रिक्वेस्ट टू स्टैंड ऑड प्लेयर टूर्नामेंटाचे एक ऑड प्राइज पुनन रपूने पंत का सेकंड प्राइज केएस पे Abhay B. Bandarkar, first place, 5.5 points. Yes, a great tournament antu. Abaran Timeless Jewellery, All India GSB Chess Tournament acha. Third prize, Abhay B. Bandarkar, 5.5 points. National level, All India GSB Chess Tournament. पूरा विनर्स मुखारेव का ग्रुप फोटो हमने रब का सोयरा होतो मुखारेव का पूर्ण जन नहीं विनर्स and मुखारेव का तो मित्र पळयलें आमगेलें आयच्या स्पेशल एपिसोड आबरण टाइमलेस ज्युवेलर प्रेजेंट्स ऑल इंडिया GSB चेस टूर्नामेंट आमी कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशन आनी
किंग्स चेस अकॅडमी ताजोट्टू कर्नाटक स्टेट चेस असोसिएशन संघात मेळणू हे केलं तसलं कार्यक्रम हे हॉटलांत तुम्ही पळयला कितले जणांनी भाग घेतला मागीर प्राईज कोणा मेळ्ळा कोण विन जाल्लीची म्हणून पुरा उद्देश एकची आमगे समाजा लोकांक GSP गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या आमगेल्या जन म्हणून आमगे चेडू आसा पुरो ना मिडल एज ना कोणी प्राय जाला तांणी चेसान तशी तांगेली उमेदी आनी तांकां खेळूंक एक अवकाश मागीर एक वेदिका सृश्टीस करचे एक उद्देश आशिल्ला त्या मस्त चंद रितीन जाल्लो असर अनेक कार्यक्रमांतू आमी सक्कड मेळ्या सकडाल वैरी देवाला स्वाम्याला आशीर्वाद नित्य निरंतर असो म्हण मागून घेताची सगळ्यांकय देव बरें करो.